मोगाड भावा भयणू 2024 वर्साच्यो निमण्या घडयांनी आमी आसा. हे वरोस कोबार जाता, फाल्यां तावन नवें वरोस सुरू जातलें. हे आदलें वरोस कोबार जाता तेन्ना आज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या देवाक ताच्या बरेपणा खातीर दिन वासूंक. भाव भयणीनो, भाग्योंत पावलू तेसलोनिकरांक बरोवन आपणाचे पयले चिटीन 5वें आवेस्वरान 16 ते 18 वडींत आमकां ही उतरां मेळटात. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Rejoice always, pray continuously, and give thanks to God in all circumstances. सोबीत उतरां. सदांच संतोष भरीत जायात, थांबोन आसतना मागणें करात, सगल्या घडीतांनी देवाक दिन वासात. तर भाव भयणीनो, हे वरोस आमकां सगल्यांक देवान जायतें बरेंपण दिलां. ताचे खातीर आमी देवाक दिन वासूंक आमी हांगासर आजायल्या. जेजूक आमी कसो दिन वाचतल्या, देवाक आमी कसो दिन वाचचो. भाव भयणीनो, आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7वें आवेस्वरान 21वी वडींत ही उतरां मेळटात. म्हाका सायबा सायबा म्हणून कोणूच स्वर्गा राज्यांत पावचो ना, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच की म्हाका मानता. तर भाव भयणीनो, आमी पुर्तेपणी देवाक दिन वाचतले जाल्यार कितें म्हत्वाचें काय? स्कॉटलंडाक एक बरोवपी आसलो, फामाद बरोवपी A.J. क्रॉनिन. जायतीं पुस्तकां ताणें बरयल्यात. बराच भर ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर, दोतोर तो. एका दिसाक तो आपणाच्या जिवितान आपणाच्या एका पुस्तकांत सोबीत घडणी बरयता. ताची कुयन तो दोतोर आसतना ताची नेमणूक एका खेड्या गांवांत जाली, इन अ रिमोट विलेज. आनी हो कुयन A.J. क्रॉनिन पयलेच फावट ह्या खेड्या गांवांत थंयसर ह्या हॉस्पिटलांत गेलो. सारके रस्ते पर्यंत जायतीं वर्सां आदीं सारके रस्ते पर्यंत खंय नासले. जेन्ना हॉस्पिटलांत पावलो तेन्ना हॉस्पिटल सारकें भरून ओत्तालें. जायते गरीब पिडेस आसले, जाल्यार ताची सेवा करूंक जे दोतोर आनी नर्सी आसल्यो त्यो खंय उण्यो आसल्यो. आनी हे तरेन तो खंय थंयसर सगळें पळयत आसतना ताची नदर एका तरणाट्या चेडवाची, सुमार 23 वर्सांचें चेडूं, जें नर्स कशें वावुरतालें ताचेर गेली. आनी कित्याक गेली? कित्याक ताणें खंय पळयलें हे सगळ्या दुसऱ्या नर्सी मदें ही नर्स आसा ती खंय सगळ्या दुयेंतीची मोगान थंयसर सेवा करताली. इतलेंच थंय सेवा करता आसतना ताचे लागीं खंय बऱ्यो गजाली करताली. शी वॉज गिवींग हर सर्वीस इन अ चर्फूल मॅनर. आनी सगल्यांक गिरेस्त गरीब व्हडले ल्हान सगल्यांक खंय बरे भाशेन वागयताली. आनी ताणें खंय हें पळयलें. आनी न्हूच एकूच दीस, दर दिसाक ही नर्स इतलो बरो वावर करता ती खंय ताणें पळयली. आनी ही वॉज व्हेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हर. ती खंय एका दिसाक पर्यंत येना जाल्यार हॉस्पिटलांत कितें तरी उणें लागतालें. शी वॉज रियली मिस्ड. सगळे जे स्टाफ आसले, बराच भर दुयेंत आसले, ताका खंय सगल्यांक तिचो उणाव लागतालो. म्हयनो खंय कोबार जालो. पयलो म्हयनो A.J. क्रॉनिन तो खंय सॅलरी स्लिप्स आसात त्यो खंय पळयतालो. आनी तेन्ना खंय ताणें एक वस्त पळयली. ही नर्स आसा तिका खूब उणो पगार आसलो. शी वॉज अंडरपेड. आनी ताका खंय एक भाशेन तिडूक आयली. ही नर्स इतलो बरो वावर करता आनी तरी आसतना तिका उणो पगार दितात. ताणें खंय हे नर्सीक आपोवंक धाडली आनी तिका खंय विचारलें, सिस्टर, डू यू नो दॅट यू आर अंडरपेड, यू डिजर्व मच मोर. ताणें खंय सांगलें, तुका खबर आसा तुका उणो पगार दितात म्हूण, तुका हाजे वोन सुबेज पगार फावो. आनी तिणें खंय आसून सांगलें, येस डॉक्टर, आय नो, हांव जाणा. तेन्ना खंय ताणें सांगलें, तूं एडमिनिस्ट्रेशन आसा, कारभारी आसात, ताका कंप्लेन बरय. आनी तिणें खंय सांगलें, जायतीं बरयल्यान दोतोर, कोण आयकोना.
तेन्ना खंय ताका तिडोक आयली आनी ताणें सांगलें, तो खंय म्हणूंक लागलो ते नर्सीक, तशें जाल्यार तूं हिंगा सर्वीस सोड, यू लीव द जॉब, आय वील गिव यू अ बेटर जॉब इन द सिटी. तुका आपूण बरें काम दिता शारांत. आनी ती खंय सांगूंक लागली, आयकून घडये आमकां अजाप लागत. ती खंय सांगूंक लागली, तेवूय जाणा दोतोर आपूण शारांत गेल्यार आपणाक सुबेज पगार फावो जातलो, पूण जो आपणाक पगार हांगासर मेळटा त्या पगाराक हांगासर दुसऱ्यो नर्सी येवच्यो नात. आनी हें ना जाल्यार हीं दुयेंत आसात, दे वील सफर, ताका कोश्ट पडटले, देखून हांव वचना. भाव भयणीनो, हो दोतोर खंय तिका जायत्या भासांनी तिका समजावंक तो खंय प्रयत्न करता. जायत्या भासांनी खंय तिका सांगता, ना तुवें सोडूंक जाय, तुका अनीत जाता हांगासर. आनी बगोर ही खंय सिस्टर जेन्ना तितलेय फावटी तो सांगतालो, ती खंय अशें म्हणटाली, इट्स ओके डॉक्टर, गॉड वील गिव, इट्स ओके डॉक्टर, गॉड वील गिव. आसूं दोतोर, देव दितलो. एका वेळार पोत्ते खंय ही उतरां आयकून ह्या दोतोराक खंय राग आयलो. ही वॉज फ्युरियस. आनी ताणें खंय म्हणलें, इवन युअर गॉड नोज यू डिजर्व मोर. तुज्या देवाक पुऱ्यान खबर आसा तुका सुबेज पगार फावो म्हूण. तेन्ना खंय भाव भयणीनो, ही नर्स उलयली, जो आज म्हाका जाय बाब तुमी तुमच्या मनांत दवरलेलो. जेन्ना दोतोरान म्हणलें, तुजो देव पुऱ्यान जाणा तुका सुबेज पगार फावो म्हूण, ती खंय म्हणूंक लागली, इफ माय गॉड नोज आय डिजर्व मोर, दॅट इज इनफ डॉक्टर. म्हजो देव तूं जाणा म्हाका सुबेज फावो म्हूण, हें इतलेंच पुरो म्हाका. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही नर्स आपणाच्या जिवितान देवा खातीर, देवाचे कुशे खातीर आनी ताकाच महिमा दिवचे खातीर ती वावुरताली. आज आमी तो देवाक दिन वाचूंक आयल्या जाल्यार आमचें जिवीत एक देवाक केल्लें दान जावं दी. भाव भयणीनो, भाग्यवान फ्रांसीस शावेर जेजूइत संस्थेंतलो ताचो खेरीत हेतू म्हळ्यार भाग्यवान इनास्त्या लॉयोलाचो आद मायोरेम देरी ग्लोरियम, ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, सगळें देवाचे मोहिमे खातीर. आज जेन्ना आमी ह्या वर्साचो निमाणो दीस समोर उमतात तेन्ना खेरीत भाशेन सगळ्या खातीर देवाक दिन वाचूया. देवाचेच कुशे खातीर आनी देवाक बरेंपण दिवचे खातीर आमी देवाक दिन वाचूंक गरज. कित्याक दिन वाचचो हाचो जबाब आयची दोनूय वाचपां आमकां खेरीत भाशेन दितात. अदीक करून आयच्या शुभ वर्तमानान आमी 5 कशे पावंडे पड येतात. कित्याक देवाक दिन वाचचो? कित्याक आमकां जबाब मेळ्ळा. ओरोंबाक सोबत आसलो, सोबत देवा सोबी आसलो आनी सोबत देव जावन आसलो. म्हळ्यार सगळें देवाक कोणतावन आयलां आनी देवाशी पोतून वेता. देव जावन आसा. ओरोंब आनी शेवट आमच्या जिविताचो, हे आख्खे सृश्टीचो. तर देवाक कित्याक दिन वाचचो? कित्याक सगळें जें आमकां मेळटा तें देवा कडल्यान येता आनी देवाकूच आमी महिमा दिवचे खातीर. पूण भाव भयणीनो, हें आमकां मेळ्ळां. ओरोंबाक सोबत आसलो देव, देवा सोबी आसलो आनी सोबत देव जावन आसलो. ताचे कडल्यान सगळें रचून आयलां. पूण आमचो देव भाव भयणीनो वयर रावन पडयता तसलो न्हय. शुभ वर्तमानांत तुमी दुसरें आयकलां, दुसरो पावंडो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आमचो देव वयर रावन पडयता तसलो देव न्हय. आमचो देव आमचे मदें जियेता. आनी थोडेच दीस फाटीं ही जेजूच्या जल्माची, जंयसर आमचो देव एका गोरवाच्या गोठ्यान जल्मता, आमचे भाशेन सगळें अणभवता. सूख दूख आमचो देव अणभवता. दुसरो पावंडो, देवाचो पूत मनीस जालो. आनी कित्याक जालो? हाचो जबाब आमकां जुवाचें शुभ वर्तमान 3रो अवेस्वर 16वी ते 17वी वोट दिता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की सगळ्याचे सोडवणे खातीर आपणाच्या पुताक धाडलो. तो देव मनीस कित्याक जालो? मनशाची सोडवण करचे खातीर. कित्याक भाव भयणीनो, मनीस एके भाशेन पातोक आपणायता, काडोकाक काडोक विंगयता. मनीस पातोक आपणायता, आपणाचेरूच मरण मागून घेता. तो देव मनीस जाता, आमचे मदें जियेता, आमकां सगल्यांक सोडवण दिवचे खातीर. म्हळ्यार आमकां पोत्तून उजवाडांत हाडचे खातीर आनी पोत्तून आमकां जिवीत दिवचे खातीर. म्हळ्यार आमकां सगल्यांक आपणाच्या बापाची, आपणायलोली आपुरबायेची भुरगीं करचे खातीर. पूण भाव भयणीनो, जेजून तर आमचे खातीर हो 3रो पावंडो केला, आमकां सोडवण दिल्या, आमकां नवें जिवीत दिलां. 4थो पावंडो, आमचो देव आमची सुटका राखता, सांबाळटा.
आनी मान दिता. गॉड रेस्पेक्ट्स आवर फ्रिडम. तुमी शुभ वर्तमान आयकलां जाल्यार जायत्यांनी जेजूक मानून घेतलो, थोड्यांनी ताका नाकारलो. पयल्या वाचपान आमी भाग्यन पावलू कडल्यान आमकां संदेश मेळ्ळा. जायत्यांनी घडी हे संदेश मानून घेतलो जाल्यार थोड्यांनी तो नाकारलो. थोड्यांनी जेजूक आपणाचो सोडवूंडार म्हूण मानून घेतलो जाल्यार जायत्यांनी जेजूक एके भाशेन पयस घातलो. पूण तरी आसतना देव आमची सुटकेक मान दिता. आमकां कितें भाशेन आमकां भाग्यन हांव आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास करता, आपणाच्या चिठींतल्यान उगडास करता. कित्याक आमी ताचे पाटलावदार जाले जाल्यार थोडे घडये ताचो पाटलावदार ताच्या बागाक ना जाले. थोडे वांगडी जाले जाल्यार थोड्यांनी ताचो सांगात एके भाशेन सोडलो. आनी 5वो पावंडो आमकां मेळ्ळा. तोंबड्याच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जोआची खबर मेळ्ळ्या. जोआं बातिस्तान जेजूक आपणाच्या जिवितांतल्यान ल्हानविकायेन गोवाय दिली. तर भाव भयणीनो, आज हे 5 पावंडे आमी नियाळटा आसतना आज ह्या वर्साच्या शेवटाक आमचें पयलें सगल्यांचें मागणें जावं दी. 17व्या शेंकड्यांतलो आमच्या इंग्लीश पोयट जॉर्ज हर्बर्ट अशें म्हणटा, गॉड हू हॅज गिवन मी सो मेनी थिंग्स गिव मी वन मोर थिंग, अ हार्ट फिल्ड विथ ग्रॅटिट्यूड. आज आमच्या सगल्यांचें हें मागणें जावं दी. ज्या देवान आमकां जायतें कितें बरें दिलां, देवा आमकां सगल्यांक आनीक एक दान दी. एक दिनवासणेचें काळीज आमकां फावो कर, जें देवान आमकां जायतें बरें दिलां. आज घडये आमी जायते जाण हांगासर बसून ह्या मिसांत वांटो घेतात. जायतीं आमची भाव भयणां घडये हें नवें वरस हो दीस तांकां घडये मेळोंक ना, हे नव्या वर्साचो उमरो तांकां मेळोंक ना. पूण आमकां देवान बरी भलायकी दिल्या, जायतें कितें बरें दिलां. तर आज आमच्या सगल्यांचें मागणें जावं दी. देवा तुवें आमकां जायतें बरें दिलां, आनीक एक वस्त आमकां फावो कर. एक दिनवाशी काळीज आमकां सगल्यांक दी. तर आज पयलो संदेश आमकां सगल्यांक तुज्या जिवितान कावंट युअर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन. आनी सगल्या खातीर आज देवाक तुजें दिनवासणेचें काळीज देवाक उबार. दुसरे स्वाती भाव भयणीनो, हे वर्साक आमी जायतीं जाणां घडये काडोकाची संदेशकारां घडये जाल्यांत जायत. आमी आतां नवें वरस सुरू करतल्यात आनी कितें भाशेन ही जुबली इयर आमकां सगल्यांक बोरवंशाचे संदेशकार जावंक आपयता. आमचो पाप सायबान 24 हें नवें वरस, हें नवें जुबली वरस सुरू केलां आनी तातूंत आमकां सांगलां जेजू आमचें दार, ताका आमच्या काळजाचें दार उगडून जेजूक आमच्या जिवितान भितर घेवया. तर भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूक आमी भितर घेतात तेन्ना आमी दुसऱ्याच्या जिवितान उजवाडाची मनशां जावंक पावतल्यात. आज जोण एकल्यान विचारचें, हांव म्हज्या जिवितांतल्यान, म्हज्या उतरांनी, कोरण्यांनी आनी म्हज्या जिविताच्या देखींतल्यान हांव दुसऱ्याक उजवाड दितां वो दुसऱ्याच्या जिवितान काडोंक जाता. भाव भयणीनो, थोडो काळ फाटीं एकलें चेडूं आपणाचो अणभव सांगतालें. हें फाटलें वरस म्हाका खूब वायटाचें जालें. जायत्यांनी म्हजी बोगलाटां घातलीं. पूण आमची एक शेजान आसली, तिणें म्हाका सांगलें, आय केअर फॉर यू, आय विल स्टँड बाय यू. तिणें म्हाका सांगलें, सगल्यांनी म्हाका एके भाशेन पयस घातलें, पूण हे शेजानीन म्हाका सांगलें, हांव तुज्या सांगाताक आसा, म्हजेर विस्वास दवर. आनी तिका लागून ती म्हणटालें, आज हांव नवें जिवीत जियेता फादर. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो दुसरो संदेश आमकां आमी सगलीं उजवाडाची संदेशकारां जावया. आनी निमणे स्वातेर आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी, जिविताचे देखींतल्यान आमी जेजूक भाग्यून जोआं बातिस्ता भाशेन जेजूक गोवाय दिवया. म्हज्यान तुमचें जिवीत जायत्या जाणांक एक स्फूर्ती जावं दी. लेट आवर लायफ बी अ इन्स्पिरेशन फॉर अदर्स टू कम क्लोजर टू जीजस. म्हज्यान तुमच्या जिविता उदेशी जे भाशेन भाग्य फ्रांसीस शावेरान आपणाच्या जिवितांतल्यान आज पर्यंत इतल्या लोकांक जेजूसाची लागीं हाडल्यात. म्हज्यान तुमचें जिवीत सगल्यांक एक देख जावं दी. आमी आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी आमी दुसऱ्याक जेजूक लागीं हाडूं. जोण एकल्यान विचारचें, म्हाका तुका लागून कितलीं जाणां जेजूक आज पर्यंत लागीं आयल्यांत काय?